नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. सुरवेक पळयात आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बिहारांतल्या नवादात एका जाहीर सभेक केले संबोधीत. लोकांचो उत्साह पळयल्यार एनडीएक बहुमत मेळपाचो उक्तायलो विश्वास. आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक आनी दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांच्या अटकेचो निषेध करपा खातीर आम आदमी पक्षान पुराय देशभर पाळ्ळे सामुहीक उपोशण. गोय आप फुडारी बसले आझाद मैदानात उपोशणाक. चांदोडचे रेव्हरंड फादर सिमाव फर्नांडीस गोय आनी दमनच्या धर्मप्रांताचे नवे सहाय्यक बिशप. मुखेलमंत्र्यांनी भेटेली परबी. काँग्रेस आणि भाजपा हे एका नाण्याची दोन बाजू. आरजेपीक ह्या वेंचणुकेक गोंयकार संद दितले असो आरजेपी फुडाऱ्यांक विश्वास. आणि वेंचणुकेत हारपाच्या भिरांतीक लागून भाजपा आम आदमी पक्षाच्या बसकांनी हाडटा आडमेळी. आम आदमी पक्ष फुडाऱ्यांनी केलो आरोप. आणि आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बिहारांतल्या नवादात एका जाहीर सभेक संबोधीत केले. नवादांतल्यान सदांच भाजपाक आशीर्वाद मेळत आयला अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. भौसाची उमेद पळयतकच लक्षात येता की हे खेपेय एनडीए सरकार वेंचून येतले असो विश्वास प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायलो. फाटल्या 10 वर्सांत जितली उदरगत जाल्या तितली उदरगत स्वातंत्र्यताय मेळ्या उपरांत केन्नाच जावंक नाशिल्ली अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ, मोदी मेहनत करने के लिए ही जन्मा है, और वो भी 140 करोड़ देशवासियों के लिए. अब तक बहुत हुआ है, बहुत किया है, लेकिन मोदी का मन तो यही कहता है कि ये तो अभी ट्रेलर है, इतने से हमें रुकना नहीं है. अभी तो गाड़ी टॉप गियर में ले जाना है, अभी तो रनवे पर है, नई ऊंचाइयों को पार करना है. राजस्थानात लोकसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेसीन कॅम्पेन कमिटी स्थापन केल्या. हातूंत आदले मुखेलमंत्री अशोक गेहलोत तशेंच सचिन पायलट हांच्या सयत 32 फुडारी आस्पावीत आसा. आदले मुखेलमंत्री अशोक गेहलोत हांकां कमिटीचे मुखेली केल्यात. राजस्थानांतल्या 32 मतदारसंघां खातीर 2 पावंड्याचेर मतदान जातले. पयल्या पावंड्यावयलें मतदान 21 एप्रिलाक जातले. हातूंत 12 मतदारसंघां खातीर मतदान जातले. दुसऱ्या पावंड्यावयलें मतदान 26 एप्रिलाक जातले. हातूंत 20 मतदारसंघां खातीर मतदान जातले. आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांच्या अटकेचो निषेध करपा खातीर आम आदमी पक्षाचे फुडारी आनी कार्यकर्ते आयज नवी दिल्लींतल्या जंतर मंतराचेर सामुहीक उपोशणाक बशिल्ले. फकत दिल्लीतूच न्हय तर देशाच्या हेर वाठारांतूय आम आदमी पक्षाचे फुडारी तशेंच कार्यकर्ते उपोशणाक बशिल्ले. अबकारी नीती प्रकरणा संबंधान दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हे बंदखणीत आसात. ईमानदार है, ईमानदार रहेंगे. अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री रहेंगे. इतले मजगती गोंयांतूय आम आदमी पक्षाचे गोंय फांट्याचे आमदार आनी कार्यकर्ते आयज पणजेच्या आझाद मैदानाचेर केजरीवाल हांच्या अटकेचो निषेध करपा हेतान सकाळी 11 ते सांजे 4 वरां मेरेन उपोशणाक बशिल्ले. तशेंच काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष इंडी गठबंधनाचे दोनूय लोकसभा उमेदवारांनी थंय तांकां भेट दिवन आपलो तेंको जाहीर केलो. चांदोडचे रेव्हरंड फादर सिमाव फर्नांडीस हांचे नाव गोंय आनी दमनच्या धर्मप्रांताचे सहाय्यक बिशप म्हणून काल व्हॅटिकन हांगा जाहीर जाले. 21 डिसेंबर 1967 ह्या वर्सा जल्मल्ले फर्नांडीस हे 10 मे 1993 दिसा धर्मगुरू म्हणून नियुक्त जाल्ले. रोमांतल्या पॉन्टिफिकल बायबलिकल इन्स्टिट्यूटात सेक्रेड स्क्रिप्चर्सात परवानो आनी पुण्यांतल्या ज्ञानदीपा पॉन्टिफिकल एथेनियम हातून बायबलिकल थियोलॉजी विशयांत डॉक्टरेट मेळयिल्ल्या.
पोन्न्या गोंयांतल्या सेंट पायस एक्स ह्या संस्थेचे ते संचालक आसात. तांची नेमणूक जाल्या उपरांत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी रेव्हरंड फादर सिमा फर्नांडीस हांची भेट घेवन तांकां परबी दिली. रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटा पळय ती सेवेची, तें एक व्हडपण न्हय, ती एक पदवी न्हय. जे भाशेन जेजून सेवे चाकरेच्या मनान आपलें फुडारीपण फुडें व्हेलें, तेच भाशेन हेंय म्हणयारपण तसल्याच मनान तसल्याच काळजान फुडें व्हरपाचें. गोंयचे खातीर पयले सुवातेर जे भाशेन जेजू सांडलेल्यांक सोदूंक गेलो, जीं पयस दवरलेलीं भायर आयलेलीं तांकां ताणें बरोबर घेतलीं, त्या मनान हांव वागूंक सोदतां. आनी आमी परिशदूय वाट चलता. आनी परिशद म्हणजे आमी एकामेकाच्या सांगाता कोणाकूच भायर आयनासतना बरोबर चलप, असलेंच मन म्हजे भितर घेवन हांव फुडें वता. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी रेव्हरंड फादर सिमा फर्नांडीस हांची सहाय्यक बिशप म्हणून नेमणूक जाल्ले खातीर तांकां परबी भेटयली. ह्या वेळार गोंय राज्य भाजपा अनुसूचित जमाती मोर्चाचे उपाध्यक्ष अँथनी बार्बोजा हाजीर आशिल्ले. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसोच विसव. The VCs didn't really believe us, but they said 3,000 or 300,000 or 3 million. Welcome to the first season of B Cubed. This idea you have is not the idea that you're going to likely going to pursue in the long run. Ask me how did it feel to have finished it? To me it felt as if it was just one more practice. Raw conversation, straight from entrepreneurs' minds. It is absolutely perfect because it will hamper employment. Climate convos, which is a matter of great concern for all of us, are caused by humans. Sabir is saying it's primarily a change in our habits. Climate change because of excessive consumption. All diverse domain practitioners under one roof. Showreel presents Breaking Boundaries with Sabir Bhatia. कलकत्ता से न्यूज़ आ रही है कि वहाँ दंगे बहुत फैलते जा रहे हैं. स्थिति बहुत ही भयंकर होती जा रही है. वक्त आ गया है कि मुसलमान अपनी शक्ति, अपनी ताकत दिखाए, उसका इस्तेमाल करे. हिंदू हो या मुसलमान सभी भारतीय थे. साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से उन्हें समझाना जरूरी है कि उनकी भलाई, उनकी प्रजा की भलाई इसी में है कि वो हमारे मुल्क का हिस्सा बन जाए. जानू छो ज़्यादा गलत नहीं था. मुल्क के वास्ते उत्साह जरूरी है, जोश जरूरी है. प्यार से बात करते हैं तो कुछ मिल सकता है. माथे पे पिस्तौल रखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा. सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चॅनल, देश का अपना चॅनल. विसोपना उपकार पळोवया मुखावेली खबरो. भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ता संमेलन नानोडा आणि मुळगावात झाले. यावेळी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आदले खासदार नरेंद्र सावयकार, दिवचलचे आमदार चंद्रकांत शेट्ये, आदले आमदार राजेश पाटणेकर आणि भाजपाचे कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. यावेळी उलयतना मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिवचल मतदारसंघातल्यान भाजपाक सगळ्यात चड मतां मेळटली असो विश्वास उक्तायलो. आमदार राजेश पाटणेकर हे सगळे जाण आम्ही लाटंबरचे पंचायत आणि मुळगाव पंचायत हांगासली 250 संमेलन कंप्लीट केली. एके वाटेंतल्यान आमच्या कॅन्डिडेटाचो प्रवास, दुसरे वाटेंतल्यान आमच्या संघटनेचें काम, अशा पद्दतीन प्रचार खूब मोठ्या प्रमाणात नेटान आमी सुरवात केला. आमकां दोनूय मतदारसंघात दक्षिण गोवा आणि उत्तर गोवा खूब मोठ्या मताच्या फरकेन आमी जिखतले हाजी म्हाका खात्री आसा. काँग्रेसीन जरी कोणूय कॅन्डिडेट डिक्लेअर केले आसत जाल्यार ताजो व्हडलोसो फरक आमकां दोनूय मतदारसंघांनी जावचो ना. त्या खातीर एक तेंच्यांनी जावं एकदांचे डिक्लेअर केले अशें म्हणपाची पाळी जी आसा पयली ती काँग्रेसीचेर येयल्ली आसा. आनी इतकें सांगता आसतना की पार्टीचें काम आनी डबल इंजीन सरकाराच्या कार्यकाळात ह्या 10 वर्सांत केल्लें काम हें लोकां समोर आसा. लोक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी एके वाटेंतल्यान आसा आनी दुसरे वाटेंतल्यान राहुल गांधी आसा. त्या खातीर सगळ्या जाणांक प्रधानमंत्री म्हणून मोदीजीक तिसरे फावटी चूज करपा खातीर सगळे जाण तयार आहा.
भारतीय जनता पक्षाचे उत्तर गोयचे लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नाईक हांणी आयज पणजेचे आमदार अतनासियो मोन्सेरात हांच्या सयत पणजे मतदारसंघात प्रचार केलो। ह्या वाठारांतल्या कार्यकर्त्यांबरोबर संवाद साधून देशाच्या विकासात योगदान दिवपा खातीर भाजपाक वेंचून हाडपाचे आवाहन लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नाईक हांणी केले। ह्या वेळार तांणी ह्या वाठारांतल्या वेगवेगळ्या देवळांक भेट दिवन दर्शन घेतले। फ्रेंडशिप पाळपा खातीर तुम्ही आणि आमच्या आमदारान त्या वेळेचेर सुद्दां आमकां प्रत्येक इलेक्शनाक मदत केल्या हें म्हाका नमूद करून दिसता। आनी सांगपाच म्हणल्यार ह्याच मुळे तर गोंयचें राजकारण दिल्लीचें राजकारण हें वेगळें आनी त्यामुळे बरे मनीस ते वचपाक जाय, काम करते मनीस वचपाक जाय ह्या धारणेन अशाच पद्दतीन सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट केल्लो। खरोखरच एक उमेदीची गोष्ट म्हणल्यार म्हजे सारका एक सामान्य कार्यकर्त्याक 5-5 वेळा सेगीत 5 वेळा निवडून आयिल्ले खासदार खूब आसात, 6 वेळाचे आसा, कदाचित 7 वेळाचे आज आसा ते खबर ना। आशिल्ले आमचे सुमित्रा महाजन आशिल्ल्यो, मानी अडवाणी जी आशिल्ले, पण आज ते रिटायर जाले। परंतु सेगीत 5 वेळा येयल्ले कदाचित दुसरो कोण आसत काय म्हाका अजून दिसना। आनी त्यामुळे म्हाका ते परत उत्सुकतेन विचारतात तेन्ना विशय तेन्ना की तूं 5 वेळा पासून निवडून आयलो ताची गुपीत आमकां सांग। हांव म्हणटात 5 वेळा निवडून आयलो म्हणल्यार हें म्हणल्यार पयली गोष्ट चुकीचो आसा। हांव निवडून येवना, आमच्या कार्यकर्त्यांनी, आमचे वेलविशर आसतले, आमचे पार्टीचे लोक आसतले, मतदार आसतले। काँग्रेसीन उत्तर गोंयच्यान ॲडव्होकेट रमाकांत खलप हांकां उमेदवारी दिल्ली आसली तरी ते भाजपाचे आसात। फकत तांकां उमेदवारी काँग्रेसीन जाहीर केल्या अशें आरजेपीचे मुखेली मनोज परब हांणी सांगले। लोक काँग्रेसीक बेजारल्यात आनी उत्तर तशेंच दक्षिण गोंयांतल्यान भाजपा सयत काँग्रेसीक लेगीत भायर उडयतले अशी प्रतिक्रिया आरजेपीचे मुखेली तशेंच उत्तर गोंयचे उमेदवार मनोज परब हांणी उक्तायले। मी याच्याही पयलीं सांगला की काँग्रेसचे जे कॅन्डिडेट जे डिक्लेअर जाला हे कॅन्डिडेट बीजेपीन आपलो सर्वे कंप्लीट केल्या उपरांत बीजेपीन फायनलायज केला आणि डिक्लेअर काँग्रेसीन केला, म्हटल्यार हे बीजेपीचेच कॅन्डिडेट हा। आणि आमी तरी सांगपाक सोदता आनी आमी तरी आतां जेन्ना भोंवता तेन्ना आमकां कळटा की लोक काँग्रेसीक हे वाजेल्ले आनी कोणूय कॅन्डिडेट डिक्लेअर करूं आनी आतां केला ते केल्ले आसुनी प्रॉब्लम ना। लोक ह्या फावटी काँग्रेस आनी बीजेपीक नॉर्थान आनी सावथान दोनी कडेन भायर मारपाक रावलेले। मेन म्हटल्यार काँग्रेस आयज कॅन्डिडेट घालपाक बेगीन घालपाक टोटल फेल जाल्ली आहा। ते बीजेपीच्या सर्वेक रावल्ले, सर्वे कंप्लीट केल्या उपरांत बीजेपीची ऑर्डर घेतल्या उपरांत तेंच्यांनी आपलो कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला। आनी काँग्रेस आनी बीजेपी नॉर्थ गोवाची आमची जी जीवनदायिनी आमी म्हादय म्हणटा, ही म्हादय काबार करपाक काँग्रेस आनी बीजेपी हे दोनूय नॅशनल पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार आहा। काँग्रेस आनी भाजप हे एकाच नाण्याची दोन बाजू आसात। उत्तर गोंयचे काँग्रेसीचे उमेदवार रमाकांत खलप हांणी आपूण भाजपाक मतदान करतलो अशें वक्तव्य केल्ले। हाका लागून तांचेर विश्वास दवरप शक्य ना। तशेंच भाजपा उमेदवार श्रीपाद नाईक हे लोकांची कामां करपाक अपेक्षीत थारल्यात अशी टिका आरजेपीचे आमदार विरेश बोरकार हांणी केल्या। आपणाची सगळी सेटिंग आसा ती सगळी करता। तशेंच रिसंटली तुमी पळयला आसतलें आयज जो कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला रमाकांत खलप, रिसंटली तो बीजेपीच्या हितून तेजी पुजा आसली ते पुजेक वचून ऑफिसान पुजेक वचून येयल्लो आसा। तसोच हेच्या पयलू राजेश फळदेसाय हो सेम तसोच गेल्लो आनी तेच्या नंतर म्हटल्यार पयलू तो काँग्रेसीक आसतना तो बीजेपीच्या ऑफिसान पुजेक गेल्लो आनी मागीर जेन्ना आतां तुमी पळयला आसतलें आतां तो बीजेपीन गेल्लो आसा। सो हें कळोन येता की बीजेपीनूच तांकां फील्ड केल्लें आसा, बीजेपी तांकां सपोर्ट करता आनी त्या हितूनूच दृश्टिकोनांतल्यानूच आयज खंय ना खंय तेंचे कॅन्डिडेट पासून सेम रितीन आसा। रमाकांत खलपान आतां रिसंटली खुबशे स्टेटमेंट केले तितून तेणें म्हटलेलें की श्रीपाद नायक आसलो जाल्यार आपूण समज कॅन्डिडेट नाल्यार आपूण ताका मत मारतलो। म्हटल्यार हेजेर सारको क्लियर जाता की हो जो रमाकांत खलप आसा जाका नॉर्थ गोंयची टिकेट मेळिल्ली आसा हो क्लियर कट सारको बीजेपीचोच कॅन्डिडेट आसा। काँग्रेसीन आपले उत्तर तशेंच दक्षिण गोंयचे उमेदवार जाहीर केल्या उपरांत वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी आपल्यो प्रतिक्रिया उक्तायल्यो। इंडी गठबंधनाचो भाग आशिल्ल्या आम आदमी पक्षाचे गोंय समन्वयक अमित पालेकर हांणी काँग्रेसीन दोनूय जाग्यांचेर उमेदवार जाहीर करून कार्यकर्त्यां मदीं उत्साह निर्माण केला अशें सांगलें। आम आदमी पक्षान हाच्या पयलींच कोपरा बसका सुरवात केल्या। भाजपाक आपली हार दिसूंक लागिल्ल्यान वेंचणूक आयोगा वरवीं आम आदमी पक्षाच्या सभे वेळार आडमेळी हाडपाचें काम चालू केलां असो आरोप अमित पालेकर हांणी केला।
उशीर म्हणटा म्हाका दिसना, कारण आमी काम सुरू केल्लें. तुवें पळयलां आसतलें, इनफॅक्ट वी हॅड ऑलरेडी स्टार्टेड कॉर्नर मिटींग. आज कुडचडच्या कॉर्नर मिटिंगेक इलेक्शन कमिशन आयलें आनी पुलीस आयले आनी मिटींग बंद कर म्हणपाक लागले. कित्याक लागून तें कळना. अश्योच तरेच्यो मिटिंगो भारतीय जनता पार्टी करता. तातूंत भितर चीफ मिनिस्टर आसता, तांचे मंत्री आसता, पूण त्यो मिटिंगो बंद करपाक इलेक्शन कमिशन आनी पुलीस येना. हाजो अर्थ आज भारतीय जनता पार्टी भिल्या हें सगळ्यांक खबर आसा. ज्या तरेन ओपोजिशनाक कसो तरेन बिजी दवरप, कशे तरेन नाका आशिल्ली करून तांकां बिजी दवरप, हे BJPचे जे कार्यपद्दती आसा तातूंत ते फसल्या. तातूंतल्यान आज हे वेगळेपण सुरू केलां, मिटिंगेक अडथळे हाडप बाय युजींग इलेक्शन कमिशन, वीच इज ऑल्सो नॉट गुड. आय थिंक म्हणजे हातल्यान एकूच गजाल परत एकदां सांगता दिसून येता की भारतीय जनता पार्टी भिल्या की दोनूय कॅन्डिडेट पडपाचे आसा म्हणून. भारतीय जनता पक्ष सरकारी यंत्रणेचो गैरवापर करून आम आदमी पक्षाक आडमेळी हाडपाचो प्रयत्न करतात. तरी लेगीत इंडिया आघाडी ही देशांतली सगळ्यात व्हड आघाडी आशिल्ल्यान गोंयांतले तांचे दोनूय उमेदवार जैतिवंत थारतले असो विश्वास आप आमदार वेंजी विएगस हांणी उक्तायलो. It was actually not an issue for us and we started campaigning. आमो कॅम्पेन कमेस केला सुमार 10 दीस जाल्ल्या आनी आज जेन्ना कॅप्टन विराटोचे डिक्लेरेशन जालें, कलबाचे रमाकांत कलबाचे डिक्लेरेशन जालें, तेन्ना म्हाका दिसता गोंयभर एवरीबडी हॅज एक्सेप्टेड, all political parties have accepted, there is no any agitations against anyone and we have started hitting the ground immediately. आमगेलें काम चालू आसलें. हांव आज कुर्चोऱ्या पावल्ले आहा. कुर्चो 3rd प्लेस हो आमगेलो शिवाजी सर्कला कडेन आमी आहा. ही 3रो जागो आमी पेट्रोल पंपा कडेन केला, कुर्चोरे बाजाराक केला आनी लास्ट हिंगा आयिल्ले. हिंगा आज आमकां पुलीस हाडपा येयले आनी म्हणपाक लागले तुमगे डेसिबल्स कितले, तुमगे स्पिकराक कितले आहा, परमिशन आहा, हें आहा. आज हे इतली भियेले आहा की तेमकोणान सांबाळपा जायना की 3 जाग्यांनी जरी तर इतलो बोवाळ जालो कॅन्डिडेटा नांव घेवन आनी दे आर अनएबल टू इवन टॉलरेट. आनी हे तेमगेले आज सेक्शन चल्ले आहा. जे भाशेन मिडिया रोखडी आयली हिंगा, मिडिया येताच ते रोखडे धांवले. ते आपल्यागे गाडये नंबर देखून मिडिया कवर करपा दिवना, पूण आमकडे सगळे व्हिडिओ आहा, सगळे फोटो आहा आनी आज गोंयची जनता आनी कुडचोरेचो लोक आज पळयता. घेवया एक ल्हानसोच विसव. सबसे जरूरी काम मतदान. देश को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वोट करते हैं. बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं आपके स्वागत के लिए. इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन. सोशल मीडिया, मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी वोटिंग की. वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए, वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए. कौन सी डेट, कौन सा बूथ, सब चेक करेंगे, वोट करेंगे. तो जाइए अपनी ड्यूटी निभाइए. ये सिर्फ निशान नहीं, शान है. लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है. मेरा वोट मेरी ड्यूटी. मेरा वोट मेरी ड्यूटी. रघुवंश के सारे राजाओं में सबसे प्रतापी यशस्वी होंगे ये चारों कुमार. मैं आपका पुत्र राम अपने भाइयों सहित अपने आप को आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ. रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर. देश का पहला चॅनल, देश का अपना चॅनल. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. गोंयभर लोकसभा वेंचणुकेचे वारे व्हांवता आसतना गोंय दूरदर्शनान नुव्या वाठारांतल्या थळाव्या कडल्यान ह्या वेंचणुके विशीं जाणून घेवपाचो यत्न केलो. तांचे कडेन उलयतना एका वेगळ्याच तरेच्या निकालाची अपेक्षा आसा. पळोवया ताचो एक नियाळ. सद्याक लोकसभाचो आवाज आसा, सो नुव्या मतदारसंघात कोणाचो आवाज आसा दिसता? नवे मतदारसंघात सद्याक आहा तो आमचो बीजेपीचो आहा. कित्याक आमचो आमदार आसा आनी आमचो मिनिस्टर बाबाले सिंगर इज अ पार्ट ऑफ रुलिंग गव्हर्मेंट आनी आय फील वी हॅव मोर चान्स इन दिस टायम टू सपोर्ट बीजेपी एंड टू गेट अ लीड ऑल्सो दिस टायम. 5 वर्सां कोणीय फाल्यां जिखोन येवं ताणें कितें कामां करची तुमच्या नुव्या मतदारसंघा खातीर? कित्याक सेंटराचे डेव्हलपमेंट फंड्स येता. फंड्स आय थिंक 5 वर्सां सपोर्ट आमचो सेंटराचो पयलो. कित्याक कितें डेव्हलपमेंट करतलो जाल्यार आमचो सेंटराचो सपोर्ट इम्पॉर्टंट. आनी आमचो गोंय आसा बीजेपी सरकार अंडर लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद. म्हाका दिसता अंडर बीजेपी रूल वी हॅव मोर चान्स इन डेव्हलपमेंट. 5 वर्सां तेणी MP तांकां कितले फंड मेळटाय
ते फंड खंय युटिलायज कोताय कितें कोताय ते कांय दाखयनाय. आमगे गांव येवपा जालें बाबा फुटबॉल ग्रावंड आय स्विमींग कित्याक हुंच्यान फंड बी जाता तेणें कांय 10,500 कांय दाखयलें ना. काम मुट्री तेमको कितें अलॉटमेंट आहा नुवें न्हू ऑल ओवर सावथ गोवा डेव्हलपमेंट जावपा जाय. मेन मुट्टो ट्युरिजम बीच आहाय त्यो बरे करून पार्किंग सिस्टम जावपा जाय, टॉयलेट्स जावपा जाय. आतां गोवा म्हणले लोक फकत कालांगूट बागा चोयता. कालांगूट बागा चोयल्या गोवा न्हू देर इज लॉट मोर. फॉर एग्जाम्पल हिंगा नुवें कॉन्स्टिट्युएंसीन तितू वेर्ना झोरी आहा ती झोर डेव्हलप जावपा जाय. बिकॉज आय यूज टू बी इन US फॉर 10 years आनी जाग्यांनी तुका ट्युरिजम आसता. एंड आय रन अ लिकर शॉप सो हिंग जाय ट्युरिस्ट येता भैया साउथ में क्या है म्हळ्यार तूं बोगमोडसो गेल्या कावेलोसी आनी काणकोणचो बिचू हा म्युझियम येवपा जाय. People are looking for a young, good face who is taking up various issues, and people want to get a good person so that the voice should be heard in the parliament all over Delhi. So आवाज जावपाचा because we are fighting for various issues in Goa. Okay. One more thing is सध्याचे MP कोण आसा? सध्या आता 5.5 5 वर्सांचे काम कशें पळयता? ती हांवें तर तेका माजोड्डेच्या गांवांत पळोवंकूच ना. हांव गोंयच्या एकवटाचो कन्व्हेनर ऑल डबल ट्रॅकिंग वेरियस इश्यूज आमी घेतले. एंड हांव पंचायतीन आसल्या सिन्स 2017 आय वॉज इलेक्टेड. नाव आय एम री-इलेक्टेड इन 22. सो हांवें तेका तेजें तोंड हांवें केन्नाच माजोड्डान पळोवंक ना. सो हॅविंग सेड दॅट बट मे बी ही हॅज डन सम वर्क इन सम अदर विलेजीस. आय डोंट से नो बट इन माजोर्डा देर इज नो मच वर्क. त्या मतदारसंघा मुट्टें मुगेलें सांगपाचें ज्यो तुमकां स्कीम मेळटाय MP फंडाचे त्यो लोकां बरे पावोयाय, लोकांगे देरां पावोयाय, घरां पावोयाय. तुमी निंदताय आनी 5 वर्सांनी येतरी हांवें केलां. आमी आयज आसा नुवें मतदारसंघान जेन्ना आमी भोंवताले तेन्ना सगळ्यांचे हितून डिफरंट ओपिनियन्स जाले. दे मायट बी फॉर काँग्रेसा खातीर ORG खातीर वो BJP खातीर. सद्याक नुवें मतदारसंघाचो आमदार जो पयलींचो काँग्रेस आसलो तो BJPन गेलोलो आसा आनी सद्याचो मंत्री आसा. ताणें आपणाच्या भाशणान खूब पाट सांगलेलें आसा की आपूण BJPक 5,000 वोट वयर दितलो म्हणून. आनी आजुनूय तो तेजेरूच कॉन्फिडंट आसा. पूण हिंगा लोकांचे डिफरंट ओपिनियन आसा. थोड्यांचे रागूय आसा कित्याक तांचो आमदार आहा पळय तो जो काँग्रेसान आसा पळय तो BJPन गेलोलो आसा म्हणून. सो टायमूच येतकच गमतलें हिंगा लीड कोणाक मेळटली आनी कोणाक चड वोट पडल्या पळय ते. नुवें मतदारसंघांसान केंजिल रॉड्रिगीज फॉर DD न्यूज पेंजीम. गोय मुखेल वेंचणूक अधिकारी कार्यालय आणि गोय वैजकीय महाविद्यालयाच्या जोडपालवान आयज आल्तिनाच्या राज्यकर भवनात रक्तदान शिबिर आयोजित केले. या शिबिरात सुमार 40 दात्यांनी रक्तदान केले. ह्या वेळा उलयतना मुखेल वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मा हांणी रक्ताच्या प्रत्येक थेंब्याचे महत्व दरेकल्याच्या जिविता खातीर मोलाचें आसा तशेंच दरेक मत महत्वाचें आसा अशें सांगून मतदानाचे महत्व ह्या शिबिरा वेळार नमूद केले. तशेंच 7 मेक जावपी लोकसभा वेंचणुके वेळार व्हडा संख्येन मतदारांनी मतदान करपाचे आवाहन केले. We have already donated and we are happy after donation of our blood with a cause, with request to all the people to please come for your voting as every vote matters, like every count of our blood matters for the lives of other people. So please come for your vote on 7th May this year for our parliamentary elections to create a history in Goa. We request you all and we will ensure you all the basic facilities at our polling stations. Come participate in our blood donation drive today. We are waiting for you. IPL क्रिकेट खेळा सर्तीत आयज 2 खेळ जातले. पयलो खेळ मुंबई इंडियन्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स पंगडा मदीं मुंबईच्या वानखेडे मैदानाचेर सुरू आसा. दिल्ली कॅपिटल्स पंगडान कुरुबावलो जिखून पयली गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो. निमणी खबर हाताक लागली तेन्ना मुंबई इंडियन्सान 20 षटकात 5 गडे वगडावन 234 धांवड्यो काडल्यो. हाका जाप दितना दिल्ली कॅपिटल्स पंगड 7 षटकां उपरांत 1 गडो वगडावन 53 धांवड्यांचेर खेळटालो. जाल्यार दुसरो खेळ लखनौ सुपर जायंट्स आणि गुजरात टायटन्स पंगडा मदीं लखनौत सांजे 7:30 वरांचेर जातलो. अंदू वर्सा मुंबई इंडियन्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स ह्या दोनूय पंगडाची कामगिरी बरी जावंक ना. दिल्ली कॅपिटल्साक एका खेळांत येस आयला जाल्यार मुंबई इंडियन्स ह्या सिजनात एकदांय जिखूंक ना.
दुसरो खेळ लखनौ सुपर जायंट्स आणि गुजरात टायटन्स हांच्या मदीं जातलो. ह्या सिजनात दोनूय पंगड 2-2 खेपे जिखल्यात. आयच्या खेळात खंयचो पंगड जैतिवंत थारतलो हाचेर सगळ्यांचेच लक्ष आसा. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बिहारांतल्या नवादांत एका जाहीर सभेक केले संबोधीत. लोकांचो उत्साह पळयल्यार एनडीएक बहुमत मेळपाचो उक्तायलो विश्वास. आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक आणि दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांच्या अटकेचो निषेध करपा खातीर आम आदमी पक्षान पुराय देशभर पाळ्ळे सामुहीक उपोशण. गोय आप फुडारी बसले आझाद मैदानार उपोशणाक. चांदोरचे रेव्हरंड फादर सिमाव फर्नांडीस गोय आणि दमणच्या धर्मप्रांताचे नवे सहाय्यक बिशप. मुखेलमंत्र्यांनी भेटयली परबी. काँग्रेस आणि भाजपा हे एका नाण्याची दोन बाजू. आरजीपीक ह्या वेंचणुकेक गोंयकार संद दितले असो आरजीपी फुडाऱ्याक विश्वास. आणि वेंचणुकेत हारपाच्या भिरांतीक लागून भाजपा आम आदमी पक्षाच्या बसकांनी हाडटा आडमेळी. आम आदमी पक्ष फुडाऱ्यांनी केलो आरोप. पणजी दूरदर्शन कर्मदळाच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमची फेसबूक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाक भेट दियात. तशेंच डीडी गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी डिश फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 पळोवपाक शकतात. आणि इतलें खबरापत्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. Thank you.